मिटींग म्हणजे आमची मिटींग मरे तुका आपयल्लो अरे हांव मरे नो केन्ना केन्ना म्हणटा न्हू तूं पेडण्याच आसा तो पेडण्याचो आमदारूय आशिल्लो तूंय बाराबर आशिल्लो एकेच मिटींगेक एकेच पार्टयेचें कितें कितें म्हणल्यार बीजेपीचो मरे हांव सांगितला मरे हांव बीजेपी म्हणून पण आता कितें तिकेटीचें बी कितें जालां तिकेटीचे अजून काय ना पण सर मेळटलें तिकेट हां बीजेपी बरोबर हांव आहा न्ही पूण आमदार आहा न्हू बीजेपीचो थिंगा ते दिसा आसूं न्ही. हां आसूं तोय मिटींगेक तूंय मिटींगेक अरे तूं आसूं तिकेट न्ही. म्हणटा पण आम्ही बीजेपी सोडल्या बीजेपी बरोबर आहा पूण बीजेपीन तुका तिकेट दिता म्हणून म्हणल्यार BJP अरे पण तिकेट दिल्यार बीजेपी बरोबर ना तें रावपाचें विचारता अशें तुका ना ना आहा. आमी वेट करता वेट एंड सी हां ना जाल्यार हा ना जाल्यार तें मागीर पळया सद्याक तूं बीजेपी मागीर हांव बीजेपी हांवें सांगलो मरे हांव बीजेपी सो बीजेपी काम आनी बाबा आमी काम केलां भरपूर त्या मतदारसंघात परत एक फाटी हांव रावतलोच 100%. बीजेपीन रावता बीजेपीचो आमदार आसा बीजेपीचे मिटींगेक येता आनी बीजेपीन रावतलो म्हणटा अरे बीजेपीक म्हाजे टॅलंट ना म्हाजें काम ना तें हांव रावतलो पूण तिकेट एकल्याकूच मेळटा न्ही सर हांव तुका सांगता तिकेटीचेर हांव उलोवंक ना तिकेट म्हणटी कोण काम करता ताका मेळटली बीजेपी भितरल्या सो आतांचो आमदार हा तो काम करता वो करना हांव सांगना तें लोक सांगतले मिटींगेक त्याच ते येयल्या लोक सांगतले पण हांव हे फाटी रावतलोच बरें आयज जी मिटींग जाल्या पळय तितून सांगलेलें आसा की तुमी गियर अप जाया इलेक्शनाक रेडी राहा सगळे राहा तसो रावला मरे इलेक्शना रेडी सो तोच पूण आमदार आहा न्हू थिंगा आमदार रेडी नाका म्हणटा त्याचे बद्दल ते विचार करतले पार्टी विचार करतली कितें आहा तें पण हांव इलेक्शनाक रावतलो पण हांव बीजेपीचो दोन तिकेटी एकाच म्हाका कॉन्स्टिट्युएन्सी ते खबर ना पण हांव बीजेपीचो बीजेपीचो कोण सर कार्यकर्ता? दोन तिकेटी कशें जातले सर एकल्याक एकूच तिकेट न्हू तेन्ना मेळना तेन्ना हांव विचार करतलो न्ही कितें आहा तो पण आतां मेवतली दिसता तुका हांव ते सांगीत ना तुका हांव पार्टीचो मरे पार्टयेचो म्हणूनच तूं मिटींगेक गेला न्हू डिसिजन कितें जातलें तेजेर मागीर विचार जातलो पूण तुका कॉन्फिडन्स आसा तुका तिकेट आहा म्हणून काम करता दितली न्ही पार्टी मात तो काम करना ते म्हाका खबर ते पार्टी खबर आसता मागीर हिंगा येवन तेंच कांय सांगना पार्टी मिटींगेक जेन्ना कितें सांगली पळय तेन्ना आयज पार्टयेन मिटींगेक कितें पार्टीन सांगलें म्हाका मडगांव धाडलो वचून हांव बरें आयज मिटींगेक पार्टयेन कितें सांगलें तुका काम डिस्कशन कितें करात. जालां हा काम करात काम करा म्हणून सांगलें मात तुवें सांगलें फाटले फावट कितें चुकलें म्हाजें चुकून ना म्हाजें चुकून ना पण पार्टेचें चुकलें पार्टीचे मी पार्टीन आनीक कॅन्डिडेट येता जाल्यार मडगांव घातलो न्ही म्हाका आनीक आयलो जाल्यार आनीक घट जालें न्ही सारकें ते खातीर हांव मडगांव गेलो न्ही ना, पण पण- मडगांव म्हाजें काम नासलें जावं ना तें मागीर बाबू आयज मार्गदर्शन कितें दिलें तुमकां पार्टयेन पार्टीचें जें आसा मार्गदर्शन तें सांगलां कितें म्हणून सांगलां फुडलें इलेक्शन 30 सीट येतात म्हणून 30 सिटां सो तूं बीजेपीची 30 सिटां येता 100% सो तितून तूं एक तो आसाच न्ही हांव खंयच्या कडेन बीजेपी बरोबर बीजेपी न्हू कॉन्स्टिट्युएन्सी बीजेपी बरोबर तूं आतांय दिसता कॉन्स्टिट्युएन्सी पेडणे पूण तो आमदार आहा न्हू तें हांव सांगता तुका तेजेर हांव उलयना ती पार्टी ठरयतली कितें आहा तें पण हे फाटी इलेक्शनाक बाबू रावतात बीजेपीचे टिकेटी पण हांव तुका तें सांगीत म्हणना न्ही तें लास्ट डिसिजन कितें आहा तें सर पूण तूं आयज बीजेपीच्या मिटींगेक गेला म्हणून विचारता तुका बीजेपी भितर हांव म्हाजें काम करेक्ट दाखयता न्ही हांव काम दाखयता सो म्हाजें तुवें बीजेपीचे टिकेटीचे उलोवचें पडलें ना बीजेपीचें हांव काम दाखयता हांव काम करता न्ही थंय आतां तें डिसिजन लास्ट बीजेपी घेतली कितें आहा